भाजपान दिल्ली आश्वासनां सत्तेर येतकच सगळी पोकळ जाली। भाजपाची तत्वां पटनाशिल्ल्यान सोमारा भाजपा पक्ष सोडून परेश रायकर हांणी गोवा सुरक्षा मंचान प्रवेश केलो। तांच्या बरोबर म्हापशेच्या सुमार 200 कार्यकर्त्यांनी गोवा सुरक्षा मंचान प्रवेश घेतलो। आरडीएक्स खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। आपल्या तत्वाकडेन कदापि तडजोड न करणारो हो पक्ष गोवा सुरक्षा मंच हातून म्हजो प्रवेश जाता म्हणल्यार किंवा जो पक्ष आसलो बीजेपी भाजपा सेपरेट जावन हे वेगळो पक्ष जाला तेतून ते सायडीन हांव आयिल्लो आसा। आता तुम्ही म्हणटले पक्ष आता स्थापन जाला आणि तत्वां आणि तडजोड हे अशें कशें सगळ्यांक खबर आसा। हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज पडची ना म्हाका तरी सुद्दां RSS ची बेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आपल्या तत्वा कडेन केन्नाच तडजोड करिनात आणि हांव एक सुरवाती पासूनच ह्या संस्थे कडेन म्हणजे हांव एक RSS मेंबर पयलीं दिसान नंतर फुडें कांय कारण आसता फुडें हांव तातूंत रावंक शकलो ना एक वेगळी गोश्ट। पण हांव स्वता सुद्दां आणि म्हणूनच म्हाका दिसता हांव तत्वा कडेन सदांच एक केन्नाच तडजोड करना। तर परिवर्तनाची गरज आसली, मनोहरभाई पर्रीकर हांचे हात बळकट करपाची गरज आसली, आमकां गोंय वाचोवपाची गरज आसली आणि म्हणून आमकां भाजपाक सत्तेर येवपाची गरज आसली। म्हणून हांव अभिमानान सांगूंक शकता की म्हाजो सुद्दां तातूंत एक खारीचो वांटो आसा। हांव म्हापशान आज जे डेप्युटी CM आसात फ्रांसीस डिसूजा बाबूश तेजो इलेक्शन एजंट, पण हांव त्या भागा पुरतो मर्यादीत न रावता की हांवें जवळ जवळ बार्देशांतले सगळे तशेंच पेडणे तालुक्यांतले इतर मतदारसंघात जतूच म्हणजे जमता तशें हांवें हातभार लायलो। ऑलरेडी तर म्हणजे दुसरो गांव हांव मानता कारण सगळे वचपी आमचे सगळे सोयरे आसात, फ्रेंड सर्कल भरपूर आसात। साळगांव मतदारसंघात